नमस्कार सर. नमस्कार आणि सगळ्यांक माझ्या मोगाचो येवकार. आज जे आमच्याकडे गेस्ट आहात त्यांची एक स्पेशल ओळख करून दिवपाची काय गरज ना. सगळे जाण तांकां वळखतात. अशेंच आमच्याकडे एक विविध क्षेत्रांनी काम केलेले, विविध लेखन पुस्तक बरयला, लेख बरयला, विविध संघटनांनी काम केला, विविध पोस्टा वयल्यान तेंच्यांनी तेंच्याकडे अनुभव आहा, एक्सपिरियन्स आसा. अशे विविध एक्सपिरियन्स असलेले मनीस आज आमच्या बरोबर आसा. तेंचें नांव जावन आसा श्री प्रोफेसर दत्ता नाईक सर. खूप खूप स्वागत आहे सर तुमचे. आज आमकां सराची फूल लायफाची जर्नी कशी कितें आसली, विविध क्षेत्रांनी कसो कितें एक्सपिरियन्स जाल्लो, हे फूल सगळे गोष्टी आमकां ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आयकपाक गावतले. सर आमकां एक व्हिडिओ फुडें व्हरच्या पयलीं एक तुमचें एक बालपण, हें बालपण तुमचें एक अशें म्हणना कितें म्हणटा तें एक तुमचें तुमी फ्रिडम फायटरांक पयला धाकटे आसतना किंवा आमचें गोवा मुक्त जातना हे तुमी सगळ्या बालपणान सगळें पयला. हो प्रसंग कित्याक कसो आसलो सर? हय, म्हणजे बालपण म्हजो जन्म जाला तो पोर्तुगीजांच्या राज्यांत जाला. गोंय जेन्ना मुक्त जालें तेन्ना हांव 10.5 वर्साचो आशिल्लो. फ्रिडम फायटरांक पळोवपाचो योग येवपाचे प्रश्नूच येना, कारण फ्रिडम फायटर हांगा चळवळी ज्यो आसा त्यो खुलेपणान चलूंक शकनाशिल्ल्यो. सगळ्या गोष्टीचेर बंदी आसताली. ताका लागून तांकां पळयले ते आमी ते स्वतंत्र गोवा मुक्त जाल्या उपरांतूच पळयल्यात. कोण स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले ते सगळे भुमिगत काम करताले किंवा गोंयाच्या भायर वचून काम करताले. हांव म्हजें बालपण पणजेन गेल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गोश्टी म्हाका लागींच्यान पळोवपाक मेळ्ळ्यो. कितें पोर्तुगीजाची राजवट ही जुलमी राजवट आशिल्ली. दिसाची बायल एकटी भायर सरनाशिल्ली, रातचो दादलो एकटो भायर सरनाशिल्लो. दिसाची एकटी भायर सरता म्हणजे तिका कुटुंबाचें कसलें बंधन ना, आमी तिजी कितें फकाणां करूं शकतात अशें पोर्तुगीज पुलीस आनी बाकीचे सगळे समजताले. आनी रातचो दादलो भायर सरलो की ताका डिटेन करताले आनी सकाळीं केन्ना केन्ना सोडी नाशिल्ले, ताका शिक्षा करताले. कोणें तरी येवन विटनेस दिले शिवाय सोडी नाशिल्ले. अशा तरेची जुलूमशाही आशिल्ली. सांजची 8 जाली की सगळे दार दरवाजे बंद जाताले. दुसरें म्हणजे विकास नांवाचो प्रकारूच नाशिल्लो. 1-2 मोठे रस्ते सोडले जाल्यार डांबरी रस्ते नाशिल्ले गोंयांत. आनी इलेक्ट्रिसिटी 4 शहरांची आपली आपली आशिल्ली. आयच्या भशेन इलेक्ट्रिसिटी नाशिल्ली. वॉटर सप्लाय आयच्या भशेन नाशिल्लें. ताका लागून विकास जाका म्हणटा, जो विकास जावपा खातीर जें वातावरण आसता तें विकास जावपाचें वातावरण नाशिल्लें. अशी वेगवेगळ्या तरेची दहशतवाद जो आशिल्लो आनी हिंदूंचेर एक प्रकारचे धर्माचेर बंधनां खूब आशिल्लीं. एक नाटक करतलो जाल्यार देवळांत ताजें सेन्सर पुस्तक व्हरून तांच्या मामलेदारा कडल्यान परवानगी घेवची पडटाली खंयचें नाटक बसयता तें. ह्या सारके जुलमी कायदे तांचे आशिल्ले. हे आमकां जाणवतालें म्हाका ल्हानपणांत तेन्ना. म्हणजे व्हडल्या लोकांचें आनीकूय कितें कितें आसतलें, पण आमकां त्याच वयाचेर जाणवतालें. आमकां समोर एक पाखलो दिसलो जाल्यार आमी तरकताले, भियेताले, तो आमकां कितें करीत काय ना. सगळेंच कितें वायट आसता अशें ना, तरी आमकां भंय दिसतालो. म्हणजे हे अशे जे आमच्या ल्हानपणांतले अनुभव आसा. तुमी ह्या टायमार अशें धाकटे आसतना स्कुलान बीन कशें वयताले सर? असो पिरियड आसलो आनी एकदम? हय, ते स्कूल हांव रावतालो तेच्या पासून आमची प्राथमीक शाळा लागीं आशिल्ली. तशेंच शाळेंत वचणारे भुरगे हे सगळे चालू आसताले, कारण गटांनी वताले, तांचे पालक आसताले. ताका लागून शाळा चलतात आनी शाळेंत भुरगे वतात. हाका मोठी बंधनां नाशिल्लीं. शाळेक सहकार्य नाशिल्लें सरकारचें, ग्रँट वगैरे नासताली. मराठी शाळा आसा ताका ग्रँट नासताली. त्या अर्थान तांचें सहकार्य नासतालें. पण तुमी तुमच्या भुरग्यांक तुमी शाळेंत घालतात, शिकयतात, हाका व्हडली बंधनां नाशिल्लीं. तितकीय बंधनां आशिल्ले लोक खूब विरोध करताले आसले तांकां. सादारणपणान कांय गोश्टी अश्यो मानून घेवन चलताले. सर तुमचें हायस्कूल लायफ कशें कितें आसलें? हय, आमचें हायस्कूल लायफ, म्हजें शिक्षण पणजेच्या प्रोग्रेस हायस्कुलान जालां. आमच्या प्रोग्रेस हायस्कुलान वातावरण जें आसा तें पयलीं पासून जशें शिक्षणाक पोशक आसा तशें तें व्यक्तिमत्व विकासाकूय पोशक आसा. म्हणजे थंय स्पर्धा जाताल्यो, कॉम्पिटिशन्स, ते पणजेंतल्या स्वताक व्हडले म्हणून घेणाऱ्या शाळांनी सुद्दां जायनाशिल्ले. जशें एलोक्युशन कॉम्पिटिशन, वक्तृत्व स्पर्धा, जनरल नॉलेज कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन, स्पेलिंग कॉम्पिटिशन, पोएट्री रिसिटेशन कॉम्पिटिशन, ह्या सारकी कॉम्पिटिशनां खूब आमच्या स्कुलान जातालीं. ताका लागून आपणें कितें बरोवचें, लिखाण करचें, कविता बरोवच्यो, लेख बरोवचे अशी जी इच्छा आसता ती इच्छा आमच्या सगळ्यांच्या भितर चलताली. तशेंच आमचें एक फिलाटली असोसिएशन आशिल्लें. फिलाटली म्हणजे स्टॅम्प कलेक्शन, ती पोस्टाची तिकीट.
आम्ही सगळे मित्र आठवड्यांतल्यान एकदा जमून एकामेकाकडे आली नवीन तिकिटां एक्सचेंज करताले, अदलाबदली करताले. अशा सारख्यो ज्यो शिक्षणाच्या भायर ज्यो काही गोष्टी असतात, ज्यो व्यक्तिमत्व विकासा खातीर असता. शिक्षण सगळेच शाळा दितात, सगळेच शिकयतात, सगळेच भुरगे अभ्यास करतात, सगळेच भुरगे कोण रँक घेता, कोण सादे पास जाता, कमी हातून ते सगळें चालूच असता आनी तें सगळे कडेन पेशेन आमचेच कडेन चालू आशिल्लें. पण व्यक्तिमत्व विकास जे आसा, आमी कितें तरी वेगळें करूं शकतात, ही भावना आमच्या स्कूल लायफान अदीक प्रमाणात आमच्या भितर जाली. म्हज्याच भितर अशें न्ही, आमच्या सगळ्या फ्रेंड सर्कला भितर तयार जाली. आनी समज तुमी कॉलेजीन मागीर तुमी MA घेवपाचें कशें चिंतलें, त्या पयलीं कशी कितें आसली आमची लायफ ती? हय, एक गोष्ट म्हणजे शिकता आसतना जशें लक्षात आयलें की म्हजी आवड जी आसा ती साहित्य, दर्शन, तत्वज्ञान, इतिहास हातून आसा अशें म्हजें लक्षात आयलें. एक दोन शिक्षकांनी आमकां सांगलें की तूं उगीच बाकीचे लोक सायन्सीक वता म्हूण तूं सायन्सीक वचूं नाका, तूं आर्ट्स वच, तूं बरोच शाळेन जातलो. सादारणपणान अशें तेन्ना आनी आतांय वातावरण आसा. जांकां कांय पर्संटेज मेळना ते आर्ट्सान वता. ते त्या वेळार विचारताले सुद्दां तुका मार्क्स मेळना म्हणून तूं थंय गेला काय कितें. हांव तांकां मजेन सांगतालो मातशी फी कमी आसा म्हणून गेलो. पण खरी आवड आशिल्ली म्हजी. थोडीशी फी कमी आसताली, चड न्ही, सायन्स पेक्षा. कारण तांकां प्रॅक्टिकलचो बी खर्च आसता म्हणून ते त्या वेळार 50 रुपये त्या वेळार खूब आशिल्ले. 50 रुपये फी चड आसताली, आमकां 50 रुपये फी कमी आसताली. इतकेंच कारण आसतालें. तें हांव सांगतालो कोणाकूय. पण तेजे हे जे आसा हे सगळ्यो गोश्टी करपाक आमी आमचें शिक्षण थंय ते डिबेटींग एसोसिएशन आशिल्लें, हे सगळ्यो गोश्टी ह्या कॉलेजांतल्या आमच्या लायफान आमी केल्यो. सर जी तुमची मागीर MPhilची जर्नी आसली ती कशी केली आनी तुमी कित्या खातीर म्हटलें एंटर जाले भितर? हांवें सलगपणान MA पर्यंत म्हजें शिक्षण केलें. म्हजो विशय आशिल्लो तत्वज्ञान, फिलॉसॉफी कित्याक घेतल्या तुवें अशें विचारणारे लोक आशिल्ले. कारण ताका तसो स्कोप ना, टिचींग सोडलें तर जाय, दुसरे कडेन स्कोप ना. पण हांवें घेतलें की म्हजी आवड जी आसा ती हांवें शिकपाची. कितें मेळटली, नोकरी कशी मेळटली हाची चिंता करपाची ना. त्याच बरोबर म्हाका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो हांव स्वयंसेवक. संघाचें काम करपा खातीर चड वेळ मेळपाक जाय जाल्यार शिक्षकी पेशान वचपाक बरें पडटा. चड वेळ मेळटा सादारणपणान आनी लोकां कडेन संपर्क करपाची संवय जाता तातूंतल्यान. म्हणून हांवें शिक्षकी पेशा निवडपाचो अशें ठरयिल्लें सुरवातीकच. आनी ताका लागून हांव MA केल्या नंतर हांव काही काळ हांवें स्कुलांनी शिकयलें. शाळेंत SSC पर्यंतच्या भुरग्यांक लँग्वेजी, मराठी, हिंदी, इंग्लीश आनी तशेंच हिस्ट्री वगैरे हे विशय हांवें शाळेनूच शिकयले. त्यानंतर 1 वर्स देंपे कॉलेज मिरामारच्या ज्युनियर कॉलेजान हांवें शिकयलें. आनी ताज्या उपरांत मागीर आर्टिनो वयल्या SS डेंपो कॉलेज, आतांचें कुजिराक शिफ्ट जालां, त्या कॉलेजीन हांवें 25 वर्सां सलगपणान शिकयलें. आनी त्या नंतर VRS घेतली. बाकीची कामां, सामाजीक कामां करपाक वेळ मेळूंक जाय. त्या काळान अशें आशिल्लें की तुमची आसन जर स्थिर जावपाक जाय जाल्यार आनीक क्वॉलिफिकेशन जाय. म्हणून हांवें हिस्ट्री पॉलिटिक्स घेवन आनीक MA केली, एक्स्ट्रा MA केली. ती कॉलेज म्हणजे प्रोफेशन सुरू जाल्या उपरांत स्टुडंट लायफ आससर हांवें MA फिलॉसॉफी पर्यंत केली, ती केली. मागीर MPhil जी आसा ती मदुराईची कामराज युनिव्हर्सिटी आसा, थंय गांधीयन स्टडीज नांवाची इन्स्टिट्यूट आसा. त्या गांधीयन स्टडीजच्या इन्स्टिट्यूटाची एकदां जायरात आयिल्ली की MPhil करपा खातीर तांचे कडेन वॅकन्सी आसा, एक्सटर्नल नाजाल्यार रेगुलर करचें पडटा MPhil. तें वचून खंय ना खंय ज्या जाग्यार करता थंय रावचें पडटा आनी गोवा युनिव्हर्सिटीन तें नाशिल्लें. ताका लागून हांवें मदुराई कामराज युनिव्हर्सिटीन वचून MPhil केली गांधीयन स्टडीज हेज्या हातूंतल्यान. आनी तातूंतल्यान अनासक्ती योग ऑफ महात्मा गांधी हो विशय घेवन हांवें ताचेर रिसर्च केलो. सो तुमी MPhil केल्ले पळय स्पेशल सब्जेक्ट आसलो तो गांधीयन थॉट म्हणून समथींग. सो तुमी कित्याक चूज केलो सर? गांधीयन थंय कामराज युनिव्हर्सिटी जी आसा, मदुराईची कामराज युनिव्हर्सिटी आसा, तांचे कडेन गांधीयन स्टडीज नांवाचें सेंटर आसा. आनी तांणी जायरात दिल्ली की तांचे कडेन MPhil स्टुडंटांक घेवपाक वॅकन्सी आसा. MPhil आनी एक्सटर्नल कॉन्टॅक्ट कोर्स थंय वचपाची गरज ना. म्हणजे फक्त कॉन्टॅक्टा खातीर वर्सांतल्यान 3दां वचचें पडलें. सादारणपणान 2 वर्साच्या काळान 3दां वचचें पडटा तांचे ब्रिफींग घेवपा खातीर. तितकेंच वचचें पडटा. बाकीच्या वेळार जशे रेगुलर स्टुडंट म्हणून आपल्या गांवांत आपल्याच युनिव्हर्सिटीन करचें पडटा तो नियम नाशिल्लो. हें एक कारण आशिल्लें.
आणि गांधीजीच्या त्या निमतान गांधीजीचे तत्वज्ञान जे आसा आमी गांधीजीचे चळवळीच फक्त जाणा आसता पण तत्वज्ञान गांधीजीन जे मांडले त्या गांधीजीच्या तत्वज्ञानाचो ह्या निमतान अभ्यास करपाक म्हाका संदी मेळटली अशी म्हणून हांवें ती संद घेतली. तातूंत मुख्य म्हणजे गांधीजींनी जी काय आपली थियरी मांडिल्ली ती थियरी जी आशिल्ली त्या थियरीच्या भितर 2 गोष्टी सगळ्यांत म्हत्वाच्यो त्यो म्हणजे ट्रस्टीशीप आणि अनासक्ती योग. ट्रस्टीशीप म्हणजे प्रत्येक पैसेवाल्यांनी पैसे कमायल्यानंतर त्या पैशाचो ताणें आपूण ट्रस्टी स्वताक समजचो. ही कल्पना स्वामी विवेकानंदा पासून सुरू जाल्ली. तांणी त्या वेळार रॉकफेलराक सांगिल्लें की तुजे कडेन जे पयशे आसात तुवें कमयल्या ते एकट्याचे न्ही सगळ्यांच्या श्रमाक लागून तुवें मेळयल्यात. तुजे जे कामगार सगळे आसा ताचो भितर वांटो आसा म्हणून तूं त्या पैशाचो ट्रस्टी म्हूण सांगिल्लें. तीच कल्पना गांधीजींनी मागीर उबारली. अनासक्ती योग हे भगवद्गीतेतलें तत्वज्ञान आसा. स्वामी विवेकानंदानय ते मांडिल्लें पण ते स्पश्ट शब्दांनी गांधीजीन मांडलें. अनासक्ती म्हणजे जे आपूण कितें निर्माण करता ते निर्माण करता ताची आपल्याक म्हज्या खातीर हांवें तयार केलां सगळें उत्पन्न मेळयलां अशी भावना आसूं नये म्हणून अनासक्ती योग हाजेर अदीक अभ्यास करपाक मेळचो म्हाका म्हणून हांवें गांधीयन थॉट ते भितर एमफील केली. हे तेन्नाच जाल्ले PS पटवर्धन स्कॉलरशीप तुमकां ती BAच्या वेळार BA फिलॉसॉफी घेतिल्ल्या सगळ्या स्टुडंटाच्या भितर बॉम्बे युनिव्हर्सिटीन हांव पयलो आयल्या कारणान त्या वेळार PS पटवर्धन स्कॉलरशीप म्हाका मेळिल्ली. तुमी पयलींच्या शिक्षणाक भरपूर स्कॉलर आहले. दुसऱ्यांनी म्हणपाचें हांव म्हणूंक शकना. तुमी आफ्टर शिक्षण जाल्या उपरांत एक पयलो जॉब म्हणून खंयसर गेले किंवा पयलो जॉब खंय तुमी घेतलो? पयलो जॉब हांवें म्हजें जें स्कूल आसा प्रोग्रेस हायस्कूल ज्या जाग्यार हांव शिकलां थंय 2 वर्सां हांवें सेकंडरीचो टिचर म्हणून शिकयलां. थंय हांवें मराठी, इंग्लीश आनी हिस्ट्री हे 3 विशय शिकयले. समज तुमी अशी डॉक्युमेंटरी सुद्दां केल्ली ऑन गोवन फ्रिडम स्ट्रगल 2001 आनी 2002 ही कशी कितें आसली? ती त्या वेळार गोवा सरकारान एक डॉक्युमेंटरी तयार करची केल्ली हाजेर गोवाचे फ्रिडम स्ट्रगलाचेर गोंयच्या फ्रिडम स्ट्रगलाचेर. ताजो एक हांव भाग आशिल्लो. तातूंत एडिट करप म्हायती सांगप एकठांय करप सगळें मटेरियल हेजें सगळें आसा चर्चा करप तें सगळें त्या वेळार हे जे रमेश देव जे आसा मोठे मराठीचे मोठे हिरो म्हणजे सगळे बरे एक्टर हिरो विलन सगळे जाताले बरे बरे एक्टर ते ताचे डायरेक्टर आशिल्ले डायरेक्टर आनी प्रोड्युसर. ताजो चलो अजिंक्य देव हाजेंय बी सहकार्य त्या वेळार मेळ्ळा. ताचे भितर आमी हें सगळें तयार करपान आमचो वांटो आशिल्लो. इवन तुमी आतां हालीं परवरी संजय स्कूल आहा त्या कमिटीन तुमी आसले स्पेशली तुमी संजय स्कूल चूज केल्ले का अशें कितें? ना तें हांवें चूज करूं ना. त्या कमिटीचेर नवी कमिटी वेळोवेळी जेन्ना जाता तेन्ना काही आजूबाजूचे लोक आनी शिक्षणांत इंट्रस्ट आशिल्ले शिक्षणांत कितें ना कितें तांचें काम आसा अशा लोकांक घेवन ती कमिटी करतात. त्या कमिटीचेर हांव एक मेंबर म्हणून आशिल्लो. सादारणपणान थंयचे आशिल्ल्या समस्या सरकार पर्यंत पावप हें सादारणपणान हांव करतालो. पण नॉर्मली जर पळयल्यार तांकां चड प्रॉब्लेम्स फेस जाता न्ही आमचे पेक्षा? हय हय तांकां प्रॉब्लेम फेस आसाच. आमकां सहजपणान सगळें मेळ्ळा न्ही. परमेश्वरान आमकां सगळीं इंद्रियां वेवस्थीत दिल्या कारणान आमकां सगळें जो सहजपणान म्हणजे फुकट मेळ्ळा कशें आसा तांकां ज्ञान मेळोवपा खातीर विशेष प्रयत्न करचे पडटा. ताच्या खातीर निर्माण जाणारे ते पळयणारे थंय हेडमास्टर शिक्षक आशिल्ले. तांकां सरकार कडेन काही गोश्टी ज्यो आसता जे पटकन जायना तें कन्वे करपाचें काम हें सादारणपणान हांव करतालो. बाकी त्या आशिल्ल्या भुरग्यांचें जिवन सुदारप हाच्या खातीर हांव कोण एक्सपर्ट न्ही. थंय एक्सपर्ट लोक थंय आशिल्ले आनी आसा आतांय बी तें सगळें ट्रेनींग घेतिल्लें. जर आतां तुमी ते विवेक मॅगझीन जे येतात ते तुमी एक गेस्ट एडिटर म्हणून आशिल्ले सो ती कशी कितें जर्नी आसली तुमची? हय साप्ताहीक विवेक जे आसा ते साप्ताहीक विवेक वेगवेगळ्या एरियाचे विशेषांक काडटा वेगवेगळ्या टायमार. तशें ताणें गोवा विशेषांक म्हणून काडटा. आतां गोवा विशेषांक काडलो की गोंयच्या सगळ्या जाणांनी गोंया बद्दल बरोवचें अशी अपेक्षा आसता. सगळें बरें वायट बरे अनुभव वायट अनुभव हे सगळें बरोवचें पडटा. त्यामुळे तांचे खंयचे विशयाचेर जावपाक जाय. दर खेपे अशें आसता की काही विशय अशे एखादा पर्यटन हो विशय आसता तर गोवा पर्यटन म्हणून कोण बरें बरयतलो मुक्ती नंतरचो जाल्लो विकास म्हणून कोण बरयतलो अशे बरयणारे लेखक साहित्यीक सोदचे पडटात. ते सोदून तांचे कडल्यान ते टायमार वेळार ते
बरोवन घेवचें पडटा आनी तांचे कडेन धाडचें पडटा. एक गेस्ट एडिटर म्हणजे म्हणून एक काम आसता तें हांवें केल्लें आसा. 3 वेळा केल्लें आसा. तुम्ही प्रेसिडेंट कल्याण आश्रमाचे असले, सो ती किती कशी जर्नी असली तुमची? हय, कल्याण आश्रम गोवा ही आसा ती अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ह्या संघटनेक एफिलिएटेड आसा. तातूंच्या भितर जे शेड्यूल्ड ट्रायब्स आसा, जनजातीतले जे लोक आसात, त्या जनजातीतल्या लोकांचें संघटन करचें, तांच्या भितर सांस्कृतीक जागृती करची, तांचें धर्मांतरण जावंक जायना म्हणून प्रयत्न करचो. म्हणून श्रद्धा जागरण, संस्कृती जागरण अशे विशय घेवन शाळा चलोवपाची, हॉस्टेल चलोवपाचे अशे कार्यक्रम आसतात. हे म्हाका हांव जे आसा, हांव परत एकदां सांगता, हांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो स्वयंसेवक. संघान म्हाका सांगलें एक काळाक की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचें काम कर म्हणून. त्या काळान हांवें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणजे ABVPचें काम केलें, वेगवेगळे पोझिशनाचेर काम केलें. तशेंच जेन्ना हांव रिटायर्ड जालो किंवा सादारणपणान विद्यार्थी परिशदेचें काम हें तरुणांचें काम आसता. थोडोसो वृद्ध अवस्थे कडेन हांव झुकपाक लागलो. त्या वेळार दुसरें काम दिवपाचें. त्या वेळार म्हाका ह्या वनवासी कल्याण आश्रमाचें काम दिलें. आमचे सध्या बोरी हांगा एक सेकंडरी स्कूल आनी 2 हॉस्टेल्स चलतात. तुम्ही व्हायस चेअरमॅन असले विद्याप्रबोधिनी सोसायटीचे, सो ती कशी गेली? प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटी जी आसा ती प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटी आमी कांय जाणांनी परवरीन रावणाऱ्या लोकांनी स्थापन केली. 1984 सालान 1984 हांव हांगा रावपाक आयलो. परवरीन पणजे रावतले आमी. आमचें घर बांदून जालें आनी रावपाक आयलो. ताज्या पयलींच आमकां हांगा कळिल्लें की पुलीस क्वॉर्टर्सांतल्या पुलिसांचे भुरगे जे आसात ते 4 इयत्ता मराठी माध्यमांतल्यान शिकतात आनी तांकां हांगाची इंग्लीश मिडियमची स्कुलां एडमिशन दिनात किंवा दिली जाल्यारूय हे मराठी माध्यमांतल्यान आयल्या हांची इंग्लीश मातशी कच्ची आसा हाजे कडेन लक्ष दिनात आनी धडाधड तांच्या पद्दतीन शिकयतात. ताका लागून ते एकदम त्रास जाता तांकां ते शिकपाक आनी सादारणपणान 5वीन बी ते नापास जातात. ताका लागून तांकां अशी शाळा जाय आशिल्ली की जांकां तांचे जे हें आसा, अडचणी आसा ते समजून घेणारी शाळा तांकां जाय आशिल्ली. इंग्लिशीन गेले जाल्यार हे 4 इयत्ता मराठी करून आयिल्ले आसात हाची जाणीव आशिल्ले लोकांची गरज आशिल्ली. त्यामुळे हांवें मागीर त्या वेळार हांगा भालचंद्र देसाई म्हूण आशिल्ले आमचे ऑफिसर, संघाचे स्वयंसेवक, मोठे ऑफिसर आशिल्ले सरकारी, तांकां बरोबर घेवन तांच्या स्कुटरी फाटल्यान बसून कांय लोकांक मेळ्ळें रावूंक येवच्या पयलीं आनी ताणें अनुकूलता दाखयली. 84 आमी हांगा रावूंक आयले आनी 1988 ह्या सालान आमी प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. नाव कशें कितें सजेस्ट केल्लें? हय, प्रबोधन म्हणजे जागृती म्हणून प्रबोधन करणारी एज्युकेशन सोसायटी हे सगळ्यांनी मिळून ठरयलें. अशें त्या वेळार जमिल्ल्या सगळ्यांनी मिळून तें ठरयलें आनी मागीर 89 आमकां 5वी इयत्ता सुरू करपाक परमिशन मेळ्ळी दुसऱ्या वर्सा. आनी तेन्नाच्यान आमी सुरवातीक आमची बिल्डींग बी कांय नाशिल्ली, एका खाजगी घरान आमी ती शाळा सुरू केली. खाजगी घरान म्हणजे घरूच अशे बेडरूम जे आसतात अशे बेडरूम हे क्लासरूम म्हणून दाखयले आमी. थोडीशी सुरवात आसता तेन्ना फट उलोवचेच पडटा. तशें फट उलोवपाचें काम त्या वेळार केलें आमी. कमी एरिया आसतना चड एरिया दाखयली. त्या वेळार ती चिकाटी दाखयली म्हणून आज मोठी बिल्डींग आमचे कडेन आसा. पण सर आतां तेन्ना शेडींनी भुरगे बसताले बीन खंय? हय, तेच ते घर पावनाशिल्लें. मागीर आमी ग्रावंड फ्लोरूच आशिल्लो, वयर एक शेड काडली. त्या शिवाय आमचे पयले जे हेडमास्टर आशिल्ले राजकुमार देसाय, जे दिवंगत जाले हालींच, राजकुमार देसाय हेजे खूब हुशार आशिल्ले, तकली चलताली. ताणें कोणाचें घर आजूबाजूक जर आसत खाली जाल्यार तेणें वचून तो पयलीं क्लास सुरू करतालो मागीर मालकाक सांगतालो. अशें आनी ताका आर्ट आशिल्ली, ती कला आशिल्ली तांकां समजावन सांगपाची मागीर आनी बरोबर तें करून घेतालो. अशें करत करत आमी हळू फुडें सरकत रावले. समज तुमी इंडियन हिस्ट्री मेंबर ऑफ इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसान आसले, हे सगळे मेंबर्स खूब कडेन तुमी आसात. सो हे कशी केली जर्नी थोडक्यात सांगचें म्हणल्यार? म्हणजे कशें आसा, म्हजे विशय कितें आसा, म्हजे विशय हिस्ट्री आसा, म्हजो विशय फिलॉसॉफी आसा,
साहित्या कडेन म्हजो संबंद आसा. ताका लागून ह्यो वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो आसा त्या संस्था ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, लेखक जे आसा तांचे ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन आसा, ताजोय हांव सदस्य आसा. हे वेगवेगळे लोक जेन्ना म्हजे कडेन येतात तेन्ना ते म्हाका म्हणटात की तूं आमचो मेंबर जाव अशें म्हणटात. हांव मेंबर असो जाला. सादारणपणान ह्या सगळ्या म्हाजी बाकीची कामां आसल्या कारणान हांवें खंयची मोठी पोस्ट हांचे भितर घेवना. पण ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जी आसा ताचे भितर आतां म्हजे कडेन एक मोठी जबाबदारी येवपाची आसा. तितकेच बाकीच्या सगळ्यो ज्यो आमच्या संघ सर्कला भायले ज्यो संघटना आसात तांच्या व्हडलीशी जबाबदारी घेना. प्रयास नांवाची हिंदी साहित्याची संघटना आसा, समरसता साहित्य मंच आसा, हाजो हांव एक ऑर्डिनरी मेंबर म्हणूनच काम करता. आनी तुमी जे लेख बरोवपाक किंवा पुस्तकां बरोवपाक स्टार्ट केली, हेजो स्टार्टींग तुमी केन्ना फर्स्ट बूक बरयलो पळय ते इयर खंयचे आसता, केन्ना स्टार्ट केलें फर्स्ट? ते कशें आसता, जेन्ना तें प्रकाशीत जालें, पब्लीश जालें तेन्ना आमी म्हणटात बरोवपाचें पयलीं आसता. तें बरोवपाचें पयलीं आसता हांव स्कुलान आसतना पासून कविता बरयता. आनी वर्तमानपत्राक जे आसा वर्तमानपत्राक पत्रां बरोवप, कोणाची कितें समस्या आसली अशें. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे लँग्वेज जे विशय आसा, खंयची भाशा आसूं मागीर त्या भाशेंत म्हाका पयलीं पासून आवड ती एसे जो आसता, निबंध जो आसता, त्या निबंध बरो बरोवपाचो, लास्ट घेवपाचो आनी उरिल्लो सगळो टायम तो निबंध बरोवपाचो. आनी निबंधान म्हाका जे कितें बाकीच्या प्रश्नांचे कमी मार्क पडटा ते निबंधाचे त्या हातून करून येताले. अशी म्हजी पयलीं पासून त्या निबंध बरोवपाची संवय म्हजी हळूहळू विकसीत जावन ती लिखाण करपाक जाली. निबंध कसो बरोवचो हाच्या संबंदान आमच्या शिक्षकांनी जे आमकां मार्गदर्शन केल्लें शाळेच्या टायमार ताजो तांचो वांटो आसाच. पण ते खूब जाणांक केल्लें, सगळ्या जाणांनी तें मनार घेतलां आसतलें अशें ना. पण हांवें तें खऱ्या भशेन मनार घेवन निबंध कसो तर शेवटी लेख बरोवपाचो तो निबंध आसता. म्हजे 2 कविता संग्रह प्रसिद्ध जाल्ले आसा आनी आर्टिकल्स जे वर्तमानपत्रांत वेगवेगळ्या टायमार बरयल्लीं ताजी पुस्तकां केल्लीं आसा. पयलें पुस्तक हें आशिल्लें न्ही? हय, हें पयलें पुस्तक जें आसा. हांवें सुरवातीक ज्यो कविता बरयल्ल्यो म्हज्यो, म्हणजे पुस्तक प्रकाशीत लेट जालां हें, पण सुरवातीक ज्यो कच्च्यो कविता आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो हांवें हातूंत भितर घातिल्ल्यो आसा. म्हजें प्रेरणास्थान हे कवितेंचे पयलो वाचक आनी जेणें म्हजें कौतुक केलें ते म्हजे शिक्षक वसंत लवंदे. म्हणून वसंत नांवाची कविता आसा भितर, पण कविता संग्रहाक नांव हें वसंत दवरपाचें कारण ते म्हजे शिक्षक आसा ते प्रेरणास्थान. तांचेच यादीक हांवें तें हें दिलां, डेडिकेट केल्लें आसा, समर्पण केल्लें आसा तांचेच यादीक. आनी त्या प्रमाणे मागीर अश्यो बाकीच्यो सगळ्यो. त्या शिवाय म्हणजे हांगा हे ज्ञानस्वरूपम म्हणून हांचें एक पुस्तक आसा चिन्मय मिशनचें, ताज्यो कॉपीज म्हजे कडेन ना आतां. ज्ञानस्वरूपम तें संस्कृत आनी इंग्लीश आशिल्लें, तें आमी संस्कृत तशेंच दवरून इंग्लीश आशिल्लें तें मराठीन ट्रान्सलेट केलां. दुसरें वंगभंग चळवळीचे विरुद्ध जें आंदोलन जालें ताजी एक पुस्तिका इंग्लिशींतल्यान प्रकाशीत जाल्या, ताज्यो म्हजे कडेन आतां प्रती ना, ती आसा. हे एक देशभक्ती पर गीता जें आसा ताजें एक ही ल्हान पुस्तिका आसा. ही गीत नरेंद्रायण म्हणजे स्वामी विवेकानंदाचे जीवन आनी चरित्र हाजेर ह्यो सगळीं गितां, सॉंग्स आनी ताजी सीडी बनयल्ली आसा. आनी ताजे आतां भरपूर तशे सगळे कडेन ताजो बोलबालो आसा. हाजें गायन जें आसा तें बाळकृष्ण मराठे हांणी केल्लें आसा, जांचो संपर्क हॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री पर्यंत आसा. आनी हाजें निवेदन मनोज जोशी म्हणजे हिंदींतले बऱ्यापैकी एक्टर, मराठीनूय एक्टींग करता पण हिंदीन गाजिल्ले आसात आनी वेगवेगळ्या तरेचे एक्टींग करणारो हुशार. म्हणजे एखादो हिरो आसा तो सदांच हिरो जाता, विलन तो विलन जाता, हो तसो ना. जाल्यार एका पिक्चरान तो स्मगलर जाता, दुसऱ्या पिक्चरान पुलीस जाता. इतको टॅलेंटेड एक्टर आसा. तर ताणें हातूंत भितर निवेदन केल्लें आसा. हे हांवें कम्युनिस्टांचे जे आसा, कम्युनिस्टांचे जे ऐतिहासीक भौतिकवाद म्हणटा ते सोवियत युनियनचें पतन जालें आनी कशें कम्युनिस्टांचे जे तांचें लोकप्रेम जें फट आसा, लोकां बद्दलचें प्रेम कशें फट आसा हें दाखयणारे. ताणें कितक्यो हत्या केल्यात आनी कशें कितें तांचो अस्त जालो हाजें वर्णन करणारे वेगवेगळ्या टायमार हांवें लेख बरयल्ले, थोडे वर्तमानपत्रांत बरयल्ले, थोडे अशेच बरयल्ले. त्या सगळ्या लेखांचो संग्रह करून ह्या पुस्तकाचें नांव ऐतिहासिक भौतिकवादाचा
ऐतिहासिक पराभव म्हणजे हिस्टॉरिकल डाऊनफॉल ऑफ हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम. त्यांच्या तत्वज्ञानाक ते हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम म्हणटात. तशें पाटणा हांगा एक अखिल भारतीय अधिवेशन आशिल्लें. ताच्या पयलीं अर्नाकुलमाक आमकां विद्यार्थी परिशदेच्या बैठकीन विचारलें की हिंदींतल्यान 2 पुस्तकां विवेकानंदाचेर बरोवपाक जाय. स्वामी विवेकानंद हिंदींतल्यान. म्हाका हिंदी भाशा येता, हिंदी भाशेन हांव बरोवंक शकता, पण हांव हिंदी भाषी न्ही, हिंदी भाशीक न्ही. म्हज्या पेक्षा बरे हिंदी जाणासले खूब लोक आसात, कारण तांची मातृभाशा हिंदी आसता. परंतु कोणेच थंय फुडें आयलो ना. त्या वेळार हांव म्हणलें बरयता, आनी मागीर हें पुस्तक राष्ट्रपुरुष विवेकानंद, हे विवेकानंदांचें चरित्र, ताच्या बरोबर तांचे गुरुपत्नी रामकृष्ण परमहंस शारदामाई हांचेंय थोडक्यान चरित्र, अशे अनेक विशय एकठांय करून आनी हांगा हांवें गोश्ट केल्ली आसा. म्हणजे खंयच्याच हाका चॅप्टर जे आसा खंयचे हातूंतले प्रकरणां जे आसा ताका खंयचेच आमी शीर्षक दिवना. त्या ऐवजी संत कबीराची वचनां दिल्या आनी ताजे वयल्यान तांणी अर्थ काडपाचो आनी वाचपाचो असो एक वेगळो प्रयोग केल्लो आसा. हे जे आसा हे विचार विमर्श म्हणजे हांवें जे एक वर्षभराच्या काळान दैनीक नवप्रभा हातून जे लेख बरयल्ले त्या लेखांचो हो तारखो घालून ताचेर भितर वेगवेगळ्या वेळार वेगवेगळें कितें कितें म्हटलां तें तारखो घालून हातून बरयल्लें आसा. वैशिश्ट्य म्हणजे हांव मुद्दाम सांगता की फिडेल कॅस्ट्रो सारको आसा हुकुमशाह, तो जेन्ना जितो आशिल्लो तेन्ना ताचेर टिका केली आमी खूब. तो जेन्ना गेलो तेन्ना ताच्या बद्दल एक प्रकारची सिंपथी बरयली. अशें बदल ह्या लेखसंग्रहान म्हणजे मूळ मतांची विरुद्ध बरयला अशें न्ही, यू टर्न केला अशें न्ही, पण आतां मेलो आतां खरें वयर करपाचें अशा अर्थान बरयल्लें. अशें ते वेगवेगळ्या वेळा वयले वेगवेगळे मूळ लेख आसात. आनी हे स्वामी विवेकानंदाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या कार्यकर्त्यां खातीर स्वामी विवेकानंदांचे ज्ञान, चारित्र्य आनी एकता हें तत्वज्ञान स्वामी विवेकानंदा कडल्यानूच आयिल्लें आसा. तें कशें आयिल्लें आसा हें दाखयणारे वेगवेगळे स्वामी विवेकानंदांनी मांडिल्ले विचार त्या पद्दतीन करून केल्ले आसा. ह्या हाका सगळ्यांक शीर्षकां आसाच, परंतु मराठींतल्या सगळे संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास हांची वचनाय बी ताका योग्य जी आसा ती हांवें तातूंत भितर घातिल्ली आसा. असो लेखनाचें हे म्हणजे चालूच आसता. दर आयतारा म्हणजे एक ना एक आर्टिकल दैनीक नवप्रभान छापून येता. वैचारीक दृश्ट्या आमचो जो विचार आसा त्या विचार भारत केंद्रीत आमच्या देशाचें हित दोळ्यासमोर दवरून आंतरराष्ट्रीय विशयाचेर लिखाण करप असें एक सूत्र धरून हांव तें बरयता. असं म्हणजे तुमच्या वांगडा इतल्या वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा, सो ह्या एक्सपिरियन्सासून अशें एक मेसेज पास करची म्हणटा आतांच्या युवांक करचें म्हणटा कितें आसपाक शकता? हांव मेसेज दिवपी कोण व्हडलो न्ही, हांव सल्लो दिवंक शकता. ती गोष्ट म्हणजे ज्या समाजात आमी जन्माक आयल्या, ज्या समाजान आमकां सुख दिलां, दुख्खाच्या वेळार आदार दिला, भारता सारको जगान दुसरो देश ना. हांवें फक्त आउट ऑफ पॅट्रियटिझम म्हणना, पृथ्वीचो ग्लोब समोर दवरात तुमी आनी फिरून पळयात. इतक्या उत्कृश्ट जाग्याचेर परमेश्वरान आमकां भुमी दिल्या. येदो व्हडलो समुद्र किनारो आसा, म्हणजे 12 म्हयने पावस पडूंक जाय आशिल्लो, तसो तो पडना. चिलीक येदो व्हडलो समुद्र आसा पण पावसाचो एक थेंब ना. हांगा समुद्र आसा आनी आमकां वेळार पावस पडटा. आमच्या देशांत सगळ्यांत चड वृश्टी जाणारो प्रदेश आसा आनी आमच्या देशांत वाळवंटूय आसा, डेझर्टूय आसा. हिमालय आसा दक्षिणे कडेन, उत्तरे कडेन हिमालय आसा, दक्षिणे कडेन समुद्र आसा. अशे सगळे ज्यो वरायटीज एका देशाची एकूच वैशिश्ट्य आसता. तर ही सगळी वैशिश्ट्यां आशिल्लो देश आमकां परमेश्वरान दिल्लो आसा. म्हणजे आमकां सगळें दिलां. आमची वागणूक कशी आसा, इंग्लीश भाशेन एक म्हण आसा, मॅन प्रपोजीस अँड गॉड डिस्पोजीस. आमच्या देशाच्या बाबतींत गॉड प्रपोजीस आनी म्हाका दिसता मॅन डिस्पोजीस अशें जावंक दिवं नये आमी. गॉड प्रपोजीस, परमेश्वरान आमकां सगळें बरें दिलां, मनशान ताची वाट लावं नये म्हणून आमी सगळे जाणांनी प्रयत्न करचो. आपलें जें ज्ञान आसा, आपलो जे कितें गूण आसा ते गूण स्वता खातीर तर वापरपाकूच जाय, स्वता खातीर कशें, पण स्वार्थीक आसूं नये. समाजा खातीर ते वापरचे. प्रत्येकाक आपापलें जें जीवन आसा तें जगपाचो तो गरजूच आसा. त्याच बरोबर
ही गरज समाजाची आसा, समाजा खातीर आमी वेळ दिवपाक जाय, समाजाची जाणीव दवरपाक जाय, इतकेंच हांव ह्या क्षणाक सांगूंक शकता. सर ती इमर्जन्सी आसली पळय 1975 ती कशी कितें तुमची खातीर जर्नी आसली? 1975 ह्या वर्साच्या जून म्हयन्यात एक मोठी घटना घडली. ती म्हणजे अलाहाबादच्या हायकोर्टात सिन्हा नावाचे ॲडव्होकेट आशिल्ले. तांणी निकाल दिलो की त्यावेळेची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आसा तिणे 1971 सालान जी निवडणूक लढयल्ली तातूंत भितर सरकारी नोकरांचो वापर केल्या कारणान वा गैरवापर जालो म्हणून ती निवडणूक तिची वेंचणूक जी आसा ती रद्द केली आणि 6 वर्सां निवडणूक लडोवपाचेर बंदी घातली. सदच्या सरळसोट नियमा प्रमाणे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी राजिनामो दिवंक जाय आशिल्लो आनी ताचे विरुद्ध कोर्टान केस लडोवपाक तुमकां कोणेच आडाव नाशिल्ले. समजा हो निर्णय तुमकां मानूंक ना कारण तो अलाहाबाद हायकोर्टाचो निर्णय आशिल्लो तेंच्याचो. ताचे विरुद्ध सुप्रीम कोर्टान वचूंक मेळटालें. तशें न करता देशाचेर आणीबाणी लायली. ताका काही तात्कालिक कारणांय आशिल्लीं. जयप्रकाश नारायण हांच्या नेतृत्वा सकयल लोकसंघर्श समिती तयार जाल्ली आनी ह्या समितीन करप्शनच्या विरोधान भ्रष्टाचाराच्या विरोधान देशभरांत मोठें आंदोलन सुरू केलें. ताका लागून काँग्रेस विरोधी सगळ्यो पार्टी ज्यो आसा नॉन काँग्रेस पार्टीज त्यो सगळ्यो एकठांय येवंक लागिल्ल्यो. तर हाचो फायदो घेवन ह्या परिस्थितीचो फायदो घेवन इंदिरा गांधी हांणी त्या वेळार राष्ट्रपती आशिल्ले फखरुद्दीन अली अहमद ताचे कडल्यान वटहुकूम काडून देशांत इमर्जन्सी जाहीर केली. ताच्या पयलीं 1971 जे युद्ध जाल्लें ताका लागून एक्सटर्नल इमर्जन्सी आशिल्ली देशांत. एक्सटर्नल म्हणजे संरक्षणा खातीर आसता ती. आनी ही इंटरनल इमर्जन्सी ताका लागून ती दोनूय मेळून ग्रेव इमर्जन्सी जाली. त्यामुळे सरकाराक सगळ्या तरेचे अधिकार मेळ्ळे. तातूंतल्यान पयली गोष्ट मिसेस इंदिरा गांधी हांणी केली ती म्हणजे काही 15 संघटनांचेर देशांतल्या बंदी घातली आनी तातूंत एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आशिल्लो. आनी त्या वेळार ह्या संघाचे कार्यकर्ते जे प्रमुख कार्यकर्ते आसा हांकां अटक केली. तातूंत हांव एक आशिल्लो. 4 जुलय 1975 ह्या दिसा म्हाका त्या वेळार अटक केली. सादारणपणान 13 म्हयने हांव किंवा बाकीचे सगळे जाण काही जाण हाच्या पेक्षा चड काळ सादारणपणान ती आणीबाणी ही 23 म्हयने उरली. पण त्या 13 म्हयन्याचो काळ म्हाका पणजी हांगा आग्वाद जे तेन्ना सेंट्रल जेल आशिल्ले गोंयचे सेंट्रल जेल आग्वाद आशिल्ले त्या आग्वादच्या सेंट्रल जेलांत रावचें पडलें. हे डिटेन करून दवरलें. त्यामुळे तुमचें कांयच करूं शकना. तुमी ताच्या विरोधान कांयच लेटर करूं शकना, कोर्टान वचूं शकना, ताका विरोध करूं शकना. अशे सगळे सिव्हील अधिकार जे आसा नागरी अधिकार ते काडून घेतले आनी ते डिटेन्शन आशिल्लें. 13 म्हयन्याचो काळ आमचो आयुश्यांतलो तो तसो कांय न करता तुरुंगान गेलो. सर तुमी 13 म्हयने तुरुंगात रावप म्हणजे कशें कितें जर्नी भितर कशें कितें करता तुमी? भितर कशें आसता एकदां तूं हांगा रावला तो थंय रावता तेन्ना तुजें लायफ जाता तें. फक्त तुमचो इन्कम बंद. घरच्या लोकांक तर चड त्रास तो आपल्या पेक्षा. आमचो घरांतलो मनीस घरान ना अशें. थंय सगळे जाण मेळून एखादो आमी शिबीर करतात तशें जाता वातावरण मागीर तें एकदां संवय जाली ताजी म्हणटकच. आनी दुसरी गोश्ट अशी आसता की क्रिमिनल्स सुद्दां असतात थंय. ते क्रिमिनल्स थंय आमचे कडेन मानवतावादी दृश्टिकोनांतल्यान वागताले. तांकां अप्रूप आशिल्ले आमच्या सारके लोक. आमी तांचे फकाणाय करताले. हांव बँकेचेर दरोडो घालिल्लो बी हांवें म्हणून म्हाका हाडला बी सांगताले अशें आमची फकाणां करताले. पण ते आमचे कडेन वेव्हार जो आसा भितर आसलो की ना सगळ्यांचो वेव्हार हो ब्रदरहूडचोच वेव्हार आसता. कोणा तरी तो खून करून आयिल्लो मनीस आमचो खून करतलो अशी शक्यता नासता. तो आमचो भावा भशेन वागता. तो आमकां थंयचो अनुभव बरो अनुभव हो सगळो अशा बाबतीन आयलो.
आमकां मुख्य म्हणजे आमचे सिव्हिल अधिकार काढून घेतले, आम्ही भायर आसतले आशिल्ले, एक्टिव्हिटी करतले आशिल्ले ते बंद केले. म्हणजे आमच्या आयुष्यातलो एक जवळजवळ वर्षभराचो काळ हो जो केन्नाच भरून न येणारो नुकसान करणारो काळ आशिल्लो. मागीर तुमी आसाम सत्याग्रह तितून पार्टिसिपेट आसले, सो हे कशें कितें आसलें ती? हय, ते म्हणजे हे जे आतां जे विशय सगळे चलिल्ले आसा की देशान इन्फ्लिट्रेटर्स बांगलादेशी घुसखोर आयिल्ले आसा आनी आसामान ते मोठ्या प्रमाणात घुसतात. आसामानूच मेनली घुसतात, कारण बांगलादेशाक बॉर्डर तेकता मेघालयाची. पण मेघालयान कित्याक घुसना? मेघालयातले सगळे लोक सारखे दिसतात, तातूंत भितर भायलो आयल्यार रोखडो वळखूंक कळटा. सरळ थंयच्यान घुसपाचें आनी आसामान येवपाचें. आसामांतले सगळे तरेचे लोक आसात, कळे गोरे, लांब नाकाचे, नाकाचे, व्हडल्या दोळ्याचे, बारीक दोळ्याचे, सगळे तरेचे लोक आसात आसामान. आमच्या खंय प्रदेशान आसता तशे. तातूंत भितर घुसपाक तांकां बरें पडटा. म्हणून थंय येवन तांणी मतदार यादीन आपली नांवां घातली, वोटींग लिस्टान आपली नांवां घातली. आनी ताका लागून अचानक हे आंदोलन जालें. म्हणजे आयले बाबा, काम करतात, पोट भरता अशें न्ही. मतदार जाले की ते आमकां आपल्याक जाय ताका निवडून हाडटले. ताका लागून मोठें आंदोलन सुरू जालें. थंय आसू आसाम स्टुडंट्स युनियन आनी आसाम गणसंग्राम परिशद अश्यो 2 संघटना येवन करताले काम. त्या वेळार तांच्या बद्दल अपप्रचार, स्पेशली त्या वेळेचे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी अपप्रचार केलो तांच्या बद्दल, की सांगले की देशांतल्यान थंय लोक जे गेले तांकां धांवडोवपा खातीर ते करतात. म्हणजे बांगलादेशी न्ही, कोण गोंयच्यान गेले आसत, महाराष्ट्रांतल्यान गेले आसत, युपींतल्यान, तांकां धांवडोवपा खातीर करता असो अपप्रचार केलो. तो फट आसून ते बांगलादेशी विरोधी करतात आनी आमी तुमच्या आंदोलनाच्या बरोबर आसा अशें सांगपा खातीर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन 2 ऑक्टोबर 1983 ह्या दिसा थंय सत्याग्रह केलो. त्या वेळार आमी गोंयच्यान गेल्ले, तेच्या भितर म्हज्या बरोबर नरेंद्र सावयकर हो आशिल्लो. आमी थंय त्या आंदोलनात भाग घेतिल्लो. त्या जजेस फील्ड म्हणून जी गुवाहाटीक आसा थंय सत्याग्रह केलो. आमकां मातशें डिटेल्सान कळपाक जाय की तुमी जर्नी आसली पळय तुमची जेलींतली ती कित्याक सर म्हटलें. आतांचे सुद्दां भुरगे म्हटले जाल्यार एक जेल म्हणून पयलींच भियेता, त्यो पळोवन मातशें भंय दिसता की जेलीन वचप बरें. सर तुमी त्या टायमार सुद्दां वचून आसले आनी तुमी जर्नी कितें आसली डिटेल्सान सर? तशें जेल म्हणजे भिवपाचें हेजें कारण अशें की तुवें शिक्षा केल्ली आसत, पनिशमेंट, ताका रेगरस इम्प्रिजनमेंट म्हणून आसता. कामाक लायतात, कितें ना कितें काम करपाक लायतात. रेगरस इम्प्रिजनमेंट अशी जर आसत जाल्यार काम करचें पडटा. खरें म्हणजे जेल शिक्षा दिता ती मनशाक सुदारणा खातीर अशें मूळ तत्वज्ञान हें आसता. म्हणून ताका कामाक लायतात, कामाचे पयशेय दितात. थंय जीं कामां करतात तांचे पयशेय बी तांकां दितात, तांची जोड आसता. आनी जेल भितर एक कॅन्टीन आसता, त्या पयशांनी तुमी च्या बी घेवंक शकता. सकाळची च्या फक्त आसता, थंय फुटी च्या आसताली, आतां कितें आसा ती खबर ना. दूद नाशिल्ली च्या आसताली, पाव आसतालो मोठो आसतालो, आनी जेवण तांचें आसतालें. तुमी डॉक्टरा कडल्यान बरोवन व्हेलें जाल्यार टफ डबो. मागीर सुरवातीक भयंकर कडक आशिल्लें सगळें, कांयच कम्युनिकेशन ना. मागीर डॉक्टरा कडल्यान बरोवन हाडलें जाल्यार घरचें जेवण हाडूंक मेळटालें. पण तें पयस आसल्या कारणान इतकें भयानक नासता. कारण तें जें काम थंय तुमकां व्हरून दवरलें थंय की सरकारचें काम जालें. इतकेंच न्ही, अगदी पोर्तुगीजाच्या काळान सुद्दां जो टॉर्चर आसतालो तो पुलीस करताले. जें कितें तांकां जाय तें म्हणून घेवपा खातीर मारताले. पण एकदां शिक्षा जाली की मागीर थंय जेलचो स्टाफ वेगळो आसता, थंय बी आसता. थंयच्या त्या वेळा वयल्या लोकांनी अनुभव सांगले. एकदां ते थंय बंदखणीन गेले, तुरुंगान गेले की मागीर तांकां थंय कांय त्रास नासतालो. थंय शिक्षा भोगप तांणी. म्हणजे थंय रावलो म्हणजे तुका समाजा पासून कट जावप इतकेंच. बाकी त्रास जो आसता, शारिरीक त्रास जो कश्ट दिवप आसा तो पुलीस स्टेशनार करताले, मारप बिरप. म्हणजे खूब आसा. मारप म्हणजे कातरून सुद्दां बॉडी घरा धाडिल्ली आसा पुलिसांनी. कस्टोडियल डेथ हो प्रकार खूब आशिल्लो तेन्ना. पण जेल तुरुंगान जायनाशिल्लें. हांगाय तशेंच आशिल्लें. एकदां तुरुंगान गेलो की मागीर ते तांचे स्टाफ वेगळे आसता. तांच्या टायमार सगळें आसता. सगळें टायमार तुमी मान्य करपाचें. त्या शिवाय एक गोश्ट जेल स्टाफान आमकां परमिशन दिल्ली ती म्हणजे भायल्यान खंयचीं पुस्तकां व्हरून वाचपाक.
जी बाकी सगळे कडेन आसता म्हणजे ती परंपरा आसा ती आतां उरल्या तशीच की कोणी वाचन करता जाल्यार ताका अडवं नाका, कारण मोठ्या मोठ्या लोकांनी रिडींग करून रायटींग करून तुरुंगान बरयल्लें आसा आपल्या. ताका लागून तें एक थंयचो जे एक आसतालें तें आमकां पुस्तकां घरा कडेन हाडलीं जाल्यार वाचपा खातीर भितर सोडटाले. बाकी भायलें खाण जें आसा तें मोठें चॅक करून बी सोडटाले. सदांच सोडटाले अशें ना, तें मूड आशिल्लो तांचो. एक एकदां कितें बरें कितें हाडलें जाल्यार सोडटाले भितर खावपाचें अशें वाटून खावपाचें म्हणजे सगळ्यांनी बसून खावपाचें अशें. दिवाळेचें चवथीचें बी आसता तसलें. आनी केन्ना केन्नाय सादें टोस्ट सारकें बिस्कीट हाडल्यार भितर सोडिना अशें त्या दिसा कोण ऑफिसर आसा ताजेर आसतालें सगळें अशें तें आसतालें. पण तसो खरें म्हणजे तुरुंगवास म्हणजे आमकां आमचें नुकसान इतकेंच. बाकी तसो भितर कांय कटकटी ना. भितर सगळें तांच्या पद्दतीन पण चलतालें. म्हणजे तांचें जेवण रफ सगळें अशें तें सोडात. तें तुमी तुरुंगान आयल्या म्हणजे सोंसपाचें. बाकी मुद्दाम कोण त्रास दिता अशें थंय गणखणीन नासतालें. पण सर अशें केन्ना म्हणटात की जेवण करपाचें बीन आसा जेलून एक्चुअली आसतालें हें की नॉर्मलच जेवण आसता? हय, हो म्हणला जो प्रकार आसा न्ही तो केन्ना केन्ना रोटी करपल्ली बी आसताली अशी ना अशें न्ही. पण तें कशें आसता ते करणारे तुरुंगातले कैदीच आसताले. ते कोण दुसरे भायले येवन करनाशिल्ले. आमी तांचे कडेन मैत्री करून तांकां हें करून बी तें सुदारून सुद्दां घेतिल्लें आसा तांचे कडल्यान. अरे अशें करूं नाका तुमी, वेवस्थीत करा अशें. आनी सगळे आमचे फ्रेंड जाल्या कारणान बरे भशेन आमचे कडेन वागताले सगळे जाण. ताका लागून तसो म्हणजे ते तांणी जर पिठूच बऱ्या क्वॉलिटीचें दिवना आसत ते रोटी खंयच्या बऱ्या क्वॉलिटीची करतले हो प्रश्न आशिल्लोच. मेन म्हणजे तुमची एज किती जाली सर अरावंड टोटल? त्या वेळार सांगता 24 वर्साचो. 24 म्हणजे ज्या वेळार भुरगे पिकनीक करता त्या वेळार एक गोष्ट तातूंत म्हज्या बाबतीन तातले तातूंत नशिबवान हांव की म्हजो MA चो शेवटचो पेपर आन्सर केलो हांवें आनी आणीबाणी आयली. आनी खूब जाणांचें अशें शिक्षण तुटलें बी. तशें म्हजें त्या मानान वैयक्तीक हें जें आसा शिक्षणाचें नुकसान जालें ना. सर तुमी ABVPन एक वायस प्रेसिडेंट बरोबर तुमची जर्नी आसली ती कशी कितें? हय, गोंयान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचें काम सुरू जावन आशिल्लें. तें करतलो जाल्यार एक प्राध्यापक जाय, एक विद्यार्थी जाय अशें कोण तरी सुरू करपाक. सुरवातीक गोंयान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचें काम श्रीपाद नायक हांणी केलें. श्रीपाद नायकान केलें आनी त्या नंतर मागीर तें प्राध्यापक जाय म्हणून कोणी तरी कॉलेजान शिकयणारो जाय म्हणून म्हजे कडेन तें अखिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमांतल्यान तें म्हजे कडेन काम आयलें. सुरवातीक आमकांय बी कामाचो अनुभवूच नाशिल्लो. आंदोलन करपाचें जाल्यार कितकें करपाचें, खंयच्यो मागण्यो करपाच्यो, ठराव करपाचो जाल्यार कसो करपाचो, बैठको कशे घेवपाच्यो, अभ्यास वर्ग कशे करपाचे. म्हणून आमी हांगा पूर्णकालीक आमकां कोण ना कोण जाय म्हणून सांगता. रवींद्र देशपांडे म्हणून कोल्हापूरचे हांगा फूल टायम आयले आनी तांच्या मार्गदर्शना सकयल हळू सुरवातीकूच तुमी मोठे कार्यक्रम करूं शकना. हळू काम वाडपाक लागलें. तें काम वाडपाक लागलें, काम बरें जावपाक लागलें. सगळे कडेन सुदूर गोंयच्या सगळ्या महाविद्यालयांनी पावलें आनी मागीर गोंय राष्ट्रीय विशयाचेर येवपाक जाय. म्हणजे तशें गोंय धरता आसतना संघटनात्मक दृश्ट्या आतां आमी कोंकणाचो भाग धरतात, कोंकण प्रांताचो. त्या वेळार महाराष्ट्राचो धरताले. पण गोंयाक एक वेगळें वैशिश्ट्य आसा हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें. हांगा वेगळें सरकार आसा म्हणून आमी हांगा अधिवेशन बी पयलीं पासून घेताले वेगळें. बाकी खंयच जिल्ल्याचें विभागाचें अधिवेशन जायना, पयलीं पासून घेताले. कारण हांगाचें सरकार वेगळें आसा. आमकां वेगळे ठराव करचे पडटा, वेगळ्यो मागण्यो करच्यो पडटा. तातल्या मागीर राष्ट्रीय हाचेर येवपाक जाय म्हणून मोठ्या मोठ्या लोकां पर्यंत तो विशय गेलो. तेन्ना भाऊराव देवरस, सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस हांचे भाऊ हे विद्यार्थी परिशदेच्या कामाचेर लक्ष दवरताले. तांणी सांगलें की गोंयचो एक प्रतिनिधी तुमी राष्ट्रीय कार्यकारिणीचेर घेयात म्हणून त्या वेळार म्हजें नांव राष्ट्रीय कार्यकारिणीचेर घेतलें. हळू मागीर ते प्रमोशन आसता त्या प्रमाणे 3 वर्सां हांव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून काम केलें. तुमी अशी खुबशीं बुकां बरयल्या आनी स्पेसिफीक तुमकां इंट्रस्ट आसलेलो बुकां बरोवपाक जाय आनी भितर प्रॉब्लम्स येयला तुमी ताका टेक ओवर कसो केला सर त्या प्रॉब्लमाक? कितें कितें आसता की काही स्टडी करचें पडटा. आयत्या वेळार आमकां जाय आशिल्लें साहित्य मेळना अशी परिस्थिती जाता. विशेश करून म्हाका एकदां अशेंच डॉक्टर आंबेडकराचेर एक लिखाण करपाचें आशिल्लें. राष्ट्रीय पुनर्निर्माण असो एक विशय घेवन म्हजें लिखाण चालू आसा.
ते हिंदींतल्यान आसा आनी तातूंत म्हाका ह्या राष्ट्रीय पुनर्निर्माणात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचे सगळे कडेन आज जी चर्चा चल्ल्या की ते कोण तरी बंडखोर आशिल्ले म्हणून, ते अशें न्ही, तर ताणें इस्टॅब्लिशमेंट नीट जावची म्हणून जे प्रयत्न केल्ले आसा ताज्या खातीर लागणारी म्हायती मेळोवपा खातीर म्हाका खूब कश्ट करचे पडले. कारण भायर जी पुस्तकां सगळीं मेळटा तातूंतल्यान एक वेगळेंच चित्र बाबासाहेब आंबेडकर हांचें केल्लें आसा. पण ते हांवें ताजेर मात करून वेगवेगळ्या ठिकाणी लायब्ररीनी वगैरे सगळें करून हांवें ती म्हायती एकठांय केली. समज मी मेंबर ऑफ एकडमिक कावन्सील ऑफ गोवा युनिवर्सिटीच्यान आसले आनी स्पेशली ऑफ फॉर वन फूल टर्म हेज्या खातीर ही जर्नी कशी कितें आसली सर? हय, हांव हातूंतल्यान कॉलेजींत शिकयता आसतना त्या वेळार एकाडेमीक कावन्सिलचेर मेंबर्स वतात वेगवेगळ्या एरियांतल्यान. तातूंत त्या वेळार हांव अनअपोज्ड निवडून गेलो. 2 वर्सांचो फूल टायम कोर्स आसता एकाडेमीक कावन्सील, आनी एकाडेमीक कावन्सिलान वेगवेगळे शैक्षणीक विशय हांचेर चर्चा जाता. त्या चर्चेन म्हाका वांटो घेवपाचो संद मेळ्ळी. त्या भायर त्या उपरांत हालीं रिटायर्ड जाल्या उपरांत हांवें एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचेरूय काम केलां युनिवर्सिटीचेर. ते 4-8 वर्सां एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचेर काम केलां आनी म्हाका 2 व्हायस चान्सलरांच्या बरोबर काम करपाचो योग आयलो. एक शेटये आनी मागीर सिन्हा अशा 2 व्हीसींच्या बरोबर काम करपाचो योग आयलो. आनी युनिवर्सिटीचे थोडेशी फाटी पडिल्ली जी प्रतिमा आशिल्ली ती फुडें हाडपाक आमच्या सगळ्यांनी प्रयत्न केलो. आमी गोवा युनिवर्सिटी नवी युनिवर्सिटी आसली की लोक कितें ही काय म्हणटात तशें आशिल्लें. पण ह्या 2 व्हीसींच्या काळांत आमी युनिवर्सिटीची फाटी पडिल्ली इमेज थोडीशी काही कारणाक लागून ढागाळिल्ली अशें म्हणल्यार सुद्दां जाता, ती इमेज फुडें हाडपा खातीर ह्या 8 वर्सां भितर आमी खूब प्रयत्न केले आनी आमी यशस्वी जाले. समज तुमची इतले सगळे तुम्ही गजाली करताले, मॅनेज काय करताले टायम मॅनेजमेंट इतली सगळ्यो गजाली करून? टायम मॅनेजमेंट हो कसो आसता की तो आपल्या हातान आसता आनी आपणें ठरोवपाचें आसता केन्ना कशें कितें आपल्या कडेन कितकें जातलें, कितकी आपली ताकद आसा. हाजो जर आवाको आपल्याक आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाता. त्या शिवाय मुळात आपल्या कडेन कितें जावं शकता हाजो अदमास आसलो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी यशस्वी रित्या करूं शकता. जनशिक्षण संस्था कडेन तुमचो कितें संबंध आनी कसो कितें आसलो? जनशिक्षण संस्थान ही एक केंद्र सरकारची योजना आसा, स्कीम आसा ती एक. तातूंतल्यान जे कोण ड्रॉपआउट्स आसात किंवा नवसाक्षर नियो लिटरेट हांकां स्कील दिवपाची. त्या वेळार सुरवातीक ती संस्था ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हणजे शिक्षण खात्या कडेन आशिल्ली. आतां स्कील मिनिस्ट्री कडेन आसा. कोणूच बेकार उरूं नये, सगळ्यांक काम करपाक मेळचें. आज आमचे कडेन कितें जालां की शिक्षण अर्द्याक तुटलें की तो बेकार म्हणटा आपल्याक. तशें नासून ताका हाताक जे कितें कला आसा ती कलेचो विकास जावचो म्हणून प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, टेलर हे सगळे जे आसा, होम नर्सिंग हे सगळे स्कील आसा हाचे भितर. पण त्याच बरोबर त्या शिक्षणा प्रमाणे तांकां तितकें ट्रेनिंग दिवपाचें, तांचें कितकें शिक्षण जालां त्या प्रमाणे तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें आनी तांकां सक्षम करपाचें कमावपा खातीर. एका टायमार आमचो देश खूब फुडें आशिल्लो आर्थीक दृश्ट्या, हाजें कारण प्रत्येक मनीस कितें ना कितें काम जाणाशिल्लो आनी त्या कामाची समाजाक गरज आशिल्ली. आतां ती कामां आउटडेटेड जालीं. म्हणजे आतां सुताचें बटन करप हें गेलें आतां. म्हणजे उदाहरण एक उदाहरण दिलें. अशें हाताक काम करताले लोक बशिल्ले कडेन आनी ते तांकां विक्री करपाक मेळटाली. तशें एक उदाहरण म्हणून सांगलें हांवें. मातयेचीं आयदनां करताले. आज मातयेच्या आयदनान लोक जेवण करिना. त्यामुळे प्रत्येक हाताक काम आशिल्लें तें बंद पडलें. ते नवीं कामां तांकां शिकोवपाक जाय. आनी स्कुलान गेलो, अर्द्याक स्कूल तुटलें की आपल्याक बेकार समजता. ताचे खातीर जनशिक्षण संस्थान ही आमकां योजना आमचे प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीक मेळ्ळी. त्या वेळार हांवें सुरवातीक थंय डायरेक्टर म्हणून काम केलें आनी मागीर त्या उपरांत मागीर ताचो चेअरमॅन म्हणूनय काम केलें आनी अनेक लोकांक हांवें जवळ जवळ वर्साक 2,500 लोक आनी रिपीट करना, करूं केल्ल्याक उणो घेनात आमी.
जवळजवळ अशी गेली एक 15-16 वर्सां आमी ट्रेनिंग दितात गोंयांतल्या वेगवेगळ्या लोकांक. विशेष करून महिला खूप असतात हातून, म्हणजे वेगवेगळे कला, म्हणजे टेलरिंग म्हणजे फक्त शर्ट पॅन्ट शिवपाचें न्ही, तातूंत भितर झारडोगी आसता, एम्ब्रॉयडरी आसता, अशे अशे वेगवेगळ्यो कला. आनी मागीर तांचो ग्रूप करप आनी तांणी ग्रुपान ती कामां घेवप, लोकांची कमावपाक लागपाक जाय, सेल्फ हेल्प ग्रूप करप, अशी जनशिक्षणच्यान आतां सगळें चलता. आतां म्हजे चेअरमॅन म्हणून म्हजो पूर्ण टर्म आतां पूर्ण जावपाचो आसा. तुमच्या फूल लायफान अशे पिलर्स म्हटले न्ही, इम्पॉर्टंट लोक्स, असे कोण आसले तुमकां याद येता किंवा अजुनूय आसा वांगडा अशे? हय, म्हज्या जिवनान तसो म्हाका इयत्ता 7वी आसतना म्हज्या वडिलांनी, म्हज्या बापायन म्हाका एकनाथजी रानडे हांणी एडिट केल्लें स्वामी विवेकानंदांच्या विचाराचें पुस्तक, ल्हान अशें म्हणटा वॉल्युम्स न्ही, ल्हान पुस्तक, अ रावजिंग कॉल टू द हिंदू नेशन. हें पुस्तक खरें म्हणजे ते ऑफिसान येवन पुस्तकां विकणारे आसात, ताणें तें कदाचित गळ्यान घातिल्लें आसत तेजेर, पण तें इतकें म्हत्वाचें पुस्तक म्हज्या हातान पडलें. तातूंतल्यान म्हजें जीवन खूब बदल्लें. म्हणून म्हजो आदर्श म्हजे आसा न्ही सगळ्यांत व्हडलें, ते म्हजे आवय आनी बापूय आसा. तांणी म्हाका सदांच खंयच्याय कामाक कसलीच अडचण हाडून दिवं ना. म्हणजे हांवें म्हजे निर्णय घेतले. हांवें खंयचे शाखेन वचून शिकचें, आर्ट्स करचें, सायन्स करचें, डॉक्टर जावचें काय कितें, इंजिनियर जावचें काय कितें, हाच्या संबंधान म्हजेर कसलेंच प्रेशर हाडलें ना. म्हाका स्वतंत्रपणान काम करपाक दिलें. अनेक जाण असो एक काळ आशिल्लो की तुमी संघाचें काम करूं नाका म्हणणारे लोक आशिल्ले. आमच्या घरान म्हज्या बापायन तें आयकून घेतलें ना. आपलो चलो हें सिलेक्ट करता म्हणजे बरें आसतलें अशें. ताका करून खूब खबर आशिल्लें अशें न्ही, पण हें वांकडें सांगणाऱ्या लोकांचेर विश्वास दवरलो ना, आनी ताका लागून हांव फुडें फुडें वचत रावलो. तशें मित्र मंडळी खूब आसात, समूह म्हणूनच मित्र जे असतात ते हांव अशें समजता की हांव एक खूब नशिबवान आसा की म्हजे मित्र मंडळ जे आसा, आजय आमी शाळेंत शिकणारे बरोबर शिकिल्ले, 5वी ते 11वी प्रायमरींतले अशे आमी एकठांय जमतात एकी कडेन आनी गजाली करतात, च्या पाणी घेतात. अशे आमचे मित्र समूह आसा जे एकामेकाक एप्रिसिएट करतात, एकामेकाची चूक काडना. दुसरें हांवें ज्या डेम्पो कॉलेजान म्हत्वाची म्हज्या आयुश्यांतली काळां घालयलें, भुरग्यांक शिकयलें. स्टुडंट तर बरे मेळ्ळेच, प्रश्नूच ना, पण आमच्या बरोबर काम करणारे जे सहअध्यायी आशिल्ले, कलिग्स जे आशिल्ले, तांकां हांव कितें तरी एक्टिविटीज करतात हाच्या बद्दल अभिमान येतालो. तांकां मत्सर नाशिल्लो. म्हणून म्हाका लीव जाय म्हणल्यार प्रिंसिपल सुद्दां आमचे बेगीन लीव दिताले. म्हाका आसामच्या सत्याग्रहान वचूंक जाय म्हणून आमचे प्रिंसिपल भेंडे म्हण आशिल्ले त्या वेळार. प्रिंसिपल भेंडेक हांवें सांगलें की म्हाका आसामाक सत्याग्रहान भाग घेवपाक जाय. तूं अशें बरोवन दिवं नाका म्हणपाक लागलो रजेचेर, पूण कशी सँक्शन करतलो काय म्हणून. तूं वच मुंबय वता म्हणून वच, मागीर आसामाक वचपाचो निर्णय तुवें घेतलो. इतको सल्लो दिणारो प्रिंसिपल म्हाका मेळ्ळो, वाट काडून दिणारो, सोंपें करणारो विशय. तूं अचानक म्हाका अमके कडेन वचपाक जाल्यार आपण कशी सँक्शन करतलो लीव तुका म्हणून, तुवें वाडोवन घे. मागीर मुंबय वच आनी मुंबय तेन्ना मुंबयच्यानूच वचचें पडटालें. आतांचे भशेन वास्को हावडा ट्रेन नाशिल्ली, तेन्ना मुंबयच्यानूच वचचें पडटालें. मुंबय वच आनी मुंबय वतकच तुवें ठरयलें गुवाहाटीक वचपाचें. अशें सहकार्य दिणारे आमचे सहकारी सगळे जाण, हे हांवें तांचें नांव दिलें की तांचे सिनियर मोस्ट म्हणून, पण सगळेच जाण जे आसात ते सहकारी आमचे, ते सदांच कौतूक करताले. तांकां बरें दिसतालें की आमच्या भितरलो एक कोण तरी अशे 4 गोश्टी एक्टिविटीज करतात. बरेच कडेन आमी पळयतात की अशें काम करणारे, ते मत्सर करणारे लोक असतात, चाळयो करणारे लोक असतात. हांगा म्हाका केन्नाच असो अनुभव घेवना, म्हणून तांचेय बी हांव रीण मानता आमच्या आयुश्यांत. आनी सर, तुमी स्वामी विवेकानंदांचेर खुबशीं बुकां बरयल्या, तुमचे खुबशे विशय तुमच्या तकलेनी आसले, हेंचो प्रभाव तुमचेर कसो कितें पडलो लायफान? हय, हांवें तुका आतां सांगल्या त्या प्रमाणे पयलें हांवें जें मोठें पुस्तक वाचलें वैचारीक, तें आशिल्लेंच रावजिंग कॉल टू द हिंदू नेशन. आनी तें सिलेक्टीव विचार आशिल्ले स्वामी विवेकानंदाचे, आनी ताजो प्रभाव म्हज्या जिवनाचेर पडत गेलो. आनी ताका लागून स्वामी विवेकानंदांनी ज्या तरेन राष्ट्राचे संबंधान मांडिल्ले आसा विशय, स्वामी विवेकानंद फक्त धर्माचेच मांडूना, राष्ट्र, आय बिलॉंग टू द नेशन म्हणटा, आय बिलॉंग टू द रिलिजन,
हे दोन्ही सांगले ताणें. म्हणजे नेशन आमचें, हें राष्ट्र जें आसा, हें राष्ट्र आमचें आनी मोठें आनी तें सगळ्या समावेशक आसा हें तांणी मानलें. आनी तातूंतल्यान तांणी जे चारित्र्या बद्दल आनी कॅरेक्टर बद्दल जी सगळी मांडणी केल्ली आसा ताजो म्हज्या मनाचेर खूब प्रभाव पडलो. दुसरें व्यक्तिमत्व म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकर, तांचें हांवें चरित्र साहित्य मोठ्या प्रमाणात वाचलें. ताका लागून खंयचोय निर्णय घेता आसतना देशहिताचो विचार करून निर्णय घेवपाचो, अशा तरेन म्हजो एक हें जालो तयार. मायंडसेट, मनाची स्थिती जी आसा ती अशा तरेन तयार जाली की देशहीत जें आसा तें देशहीत समोर दवरून निर्णय घेवपाचो. मागीर स्वदेशी आसा ते स्वदेशीचो वापर कित्याक करपाचो, फक्त इमोशनल म्हणून न्ही. हांगा आमच्या गांवांतल्या सामान्य मनशा पर्यंत हांव जें खरेदी करता ताजो एक पयशाचो वांटो तरी ताच्या हाता पर्यंत वचपाक जाय, म्हणून स्वदेशी. भावना आनी हे इतकोच विशय न्ही, हो भावनीक विशय आसपाकूच जाय, करपाकूच जाय सोंपेपणान लोकांक समजपा खातीर. आनी स्वदेशीचो अर्थ कितें तर आमच्या गांवांतलो जो मनीस आसा ताच्या पर्यंत ते पयशे पावपाक जाय, हाच्या खातीर स्वदेशीचो आग्रह. ताका लागून असो वैयक्तीक जिवनांत स्वदेशीचो आग्रह, राष्ट्रीय जिवनांत आनी जे कितें हें आसा आमची संस्कृती जी आसा ह्या संस्कृतीचो जसो जसो ताज्या प्रेरणेक लागून हांव जितको अभ्यास करपाक लागलो तितको म्हजी श्रद्धा जी आसा भारतीय संस्कृती वयली किंवा हिंदू संस्कृती वयली ती वाडत गेली. आनी स्वामी विवेकानंदांनी जशें परिवर्तन सांगलें, जे वायट गोश्टी आसा त्यो आमी सोडून दिवपाक जाय. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी सप्त श्रृंखला तोडपाक सांगले. ते 7 श्रृंखला हिंदूंनी जर तोडले जाल्यार हिंदू जगांत फुडें पावतले. हे तत्वज्ञान जें आसा स्वामी विवेकानंद त्यांचें तत्वज्ञान तेंच एका वेगळ्या अर्थान स्पश्ट थोडक्यान स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी मांडलें. ताजो म्हज्या जिवनाचेर खूब प्रभाव पडिल्लो आसा. तुमच्या लायफांतले असो लायफ चेंजींग मुमेंट म्हणजे तातूंत म्हाका फूल चेंज केलो? हय, कितें आसता, कोणूय जो आसता मनीस भुरगेपणान तो जशें फ्रेंड सर्कल मेळटा त्या प्रमाणे जाता. म्हणजे सगळे जाण मेळून जर करुया आमी अमूक कोणी तरी वायट गोश्ट तर तातले तातूंत सोबर आनी शांत आशिल्लो भुरगो सुद्दां तांच्या बरोबर वचूं शकता. आनी तें हांवें पळयल्लें आसा आनी सायकोलॉजिकली सारकें आसता, अशेंच चलता. म्हज्या सुदैवान तशें कांय घडलें ना. म्हाका बरी कंपनी मेळ्ळी. सादारणपणान गोंयांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचें काम सुरू जालें. त्या वेळार हांव सुरवातीक असो रेग्युलर वतालो अशें ना. ताचें आनी एक कारण आशिल्लें की आमी गोंय मुक्त जाल्या नंतर लगेच करंजाळे हांगा रावपाक गेले. थंयच्यान पणजी शाखा चलताली. शाळा सुटली की परत वचपाचें, मागीर आनी स्कूल सुटलें की परत वचपाचें. आनी बसीस बी 6 उपरांत 6 लास्ट बस परत वचपाचें. म्हणजे अशें शाखा वगैरे ह्यो कांय म्हणजे हांगा पणजेन सुरवात जी शाखा जाली. पण म्हजो संपर्क आशिल्लो संघा कडेन. वेगवेगळ्या वेळाचेर आयतार दिसा वगैरे येता. आनी एक क्षण असो आयलो की हांगा एक काम पणजेन तें संघाचें काम करणारो कोणूच ना अशें जालो. त्या वेळार म्हजो टर्निंग पॉयंट. म्हाका त्या वेळार विचारलें जे प्रवासाक येताले ज्येश्ठ कार्यकर्त्यांनी विचारलें कोणूच ना हांगा, आतां कितें करतलें? कोणूच ना जाल्यार हांव करतलो अशें हांवें सांगलें. आनी पणजेन कोण येना जाल्यार हांव एकटो शाखेचेर उबो रावता अशी परिस्थिती जाली. आनी दॅट वॉज द टर्निंग पॉयंट म्हज्या जिवनांतलो. आनी हे मनीस अशें करता म्हणून पळोवन बाकीचे जे कोण पयस गेल्ले ते बी लागीं येवपाक लागले. आनी एक सर असो एक अशें म्हणटात की आपल्या लायफान एक फॅमिलीचो वांटो खुबसो हातभार लायता किंवा आसता. तुमचो तर कितलो पर्यंत आसलो? हय, हांवें सुरवातीक सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हजे मार्गदर्शक म्हणून म्हजे आवय व बापूय हांणी म्हाका सदांच म्हज्या खंयच्याय कामाक सुरवातीक ल्हानपणांतल्यान सहकार्य केलें. म्हज्या भावनांनी म्हाका सहकार्य केलें. म्हजी पत्नी जी आशिल्ली ती 5 वर्सां फाटीं तिका देवाची आज्ञा जाली. ती घर सांबाळटाली. हांव जेन्ना प्रवासाक वतालो, भुरगे ल्हान आशिल्ले, घर सांबाळटाली. त्यामुळे हें म्हाका सहकार्य म्हज्या लायफान सगळ्यांनी दिलें. म्हज्या भुरग्यांनी बी हे संस्कार घेतिल्ले आसा. म्हाका अभिमान दिसता म्हज्या भुरग्यांनी बी हे संघाच्या कामाचे जे संस्कार आसा आनी बरे संस्कार जाका म्हणटा ते घेतिल्ले आसात.
हाजो म्हाका खूब अभिमान दिसता सगळ्यांचो म्हणजे फाटल्या जनरेशनचो बरोबरचो म्हणजे बायलेचो तशेंच म्हज्या भुरग्यांचो सुद्दां ह्या सगळ्या हाच्या भितर वांटो आसा अशें हांव समजता. लास्ट एक मी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतून एक मेसेज दिवपाक सोदता जाल्यार कितें आसतलें अशी? हय हांवें सुरवातेक सांगलां एक मॅसेज हांवें दिल्लीच आसा की शेवटी खंयचोय निर्णय घेता आसतना आमच्या देशांतलो सामान्यांतलो सामान्य नागरीक जो आसा तो दोळ्यासमोर दवरून निर्णय घेवपाक जाय. ताका त्रास जावपाक जायना, ताका फायदो जावपाक जाय. आनी राष्ट्रहीत जें आसा हें राष्ट्रहीत हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. त्या राष्ट्रहिताची कॉम्प्रोमायज कोणेच करपाक जायना. राष्ट्रहीत म्हणजे देशहीत जें आसा म्हणजे राष्ट्रनिष्ठा जी आसा ही राष्ट्रनिष्ठा हीच जीवननिष्ठा. जीवना कडेन निष्ठा जर कितें आसत जाल्यार ती राष्ट्रनिष्ठा आसता. ही हें समजूनच सगळ्यांनी वागचें. तातूंत आपोआपच सगळ्यांचो विकास जातलो, व्यक्तीचोय जातलो आनी समाजाचोय जातलो. एक स्वामी विवेकानंदाचो एक विचार सांगचो म्हटल्यार एक वाक्यान थॉट एक कितें सांगपाक शकता तुमी? तेजे खुबशे विचार आसा हेचे. स्वामी विवेकानंद म्हणटाले की भारताच्या ज्यो अडचणी आसा किंवा दुख्खां आसा तातूंत म्हजेच अडचणी आनी दुख्खां आसा. भारताचें हित जें आसा म्हणजेच म्हजें हित आसा अशें सगळ्यांनी समजून चलचें, वागचें अशी स्वामी विवेकानंदाचो संदेश आशिल्लो तो म्हाका खूब आवडटा. तुम्ही सगळ्यात वेळ दिल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद.